तिळारी नैसर्गिक अधिवासांतलो ओंकार हत्ती घोडकेवाडी सासोली करीत गोंयांत पावलो। मोपो वाठारांतल्या रानांत सध्या ताचो आवर केळी मोडून खातनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाता। फकीरपाटो तोरशें हांगाचो हो व्हिडिओ। मजगती मंगळारा फातोर्डेर पत्रादेवी चेक नाक्या लागसारच्या हायवेचेर तो दिश्टी पडलो। वाठारांत राना खात्याची गस्त येयल्लो आसा। तो ओमकार म्हणून महाराष्ट्रासून तो आयज आमच्या पेडण्यान येयल्लो आसा। आयज लोकांनी आमच्या तोरच्या गांवच्या लोकांनी हांगासर तांकां पळयल्लो आसा। तशीच आयज आमची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची टिमूय येयल्ली आसा आनी जाता तितले फास्ट आयज तो खंयसर गेला, कित्याक ऑलरेडी आतां तो भितर जंगलान भितर धांवल्लो आसा। तो लोक आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हे भितर गेल्ले आसा, ते खंय वचून पळोवन सोदून एज फास्ट ताका जो महाराष्ट्रान येयल्लो तो महाराष्ट्राचो परत ताका आमी ते सायडीन हे करतले, धाडटले। त्याच्या जंगलातसून तो हांगासर भरकटलेलो आहा आणि तो वयाने ल्हान असल्या कारणान तितको उपद्रवी ना तो अशें गेल्या 3-4 दिसांपासून दिश्टी पडलेलें। हे आमचे सुदैव म्हणटा। तोच जर हत्ती जर मोठो आसलेलो तर तो ह्या एरियेंत धुमाकूळ घालूं शकता। तरी पूण हांव तुमच्या ह्या माध्यमातून तुम्ही आता उल्लेख केले, हे गेल्या 20-25 वर्सांपासून सगळे कौफेर हे जे विकासाची कामां चलत आहात सगळ्याक महाराष्ट्रात म्हणा गोंयांत म्हणा, ताका लागून ऑफकोर्स रानां कमी जाल्ली आहा आणि त्याचेच हे परिणाम आहा। आमचे जे वनमंत्री असतात विश्वजित राणे हे मोठो डिस्टन्स ना 40 किलोमीटराचो डिस्टन्स आसा त्यांच्या मंत्रालयापासून हयपर्यंत। त्यामुळे त्यांच्यानी ताबडतोब ती खबरदारी घेऊन आपली मोठे पथक एक हत्ती धरपाचे तैनात करून ते धाडपाची गरज आसा। कारण ह्यो हत्ती जस्ट हायवेक टेकून आसा आणि हायवेच्या बाजूक सगळे गाव आसात बारीक सारीक। ह्यो जर खंय घुसात तर गावान जाल्यार मनुष्य हानी जावं शकता, नुकसान जावं शकता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।